गोंयांत सुमार 38 जणांची मरणां पळयली. 6,772 चाचण्यांतल्यान 2,321 कोरोना पॉझिटिव्ह केसी सापडल्यो. 15,260 एक्टिव्ह केसी आसात. तेतूंतल्यो मडगांवां 1,418 जाल्यार कांदोळे 1,380 नोंद जाल्यात. आतां मात गोंयांत लॉकडावनाची गरज आसा आनी आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या विशयाचेर उलयतलो, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. पूण लॉकडावनाची शक्यताय मुख्यमंत्र्यान भायर आयल्या. गोंयांतल्या कोरोनान मरपी केशींच्या आंकड्यान भिरांकूळ वातावरण तयार केलां. 38 जणांनी निमणो श्वास घेतला. तातूंतल्या मदीं गोमेको 23 जाणांक मरण आयलां. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत 9, हॉस्पिसियो 2, एकल्याक हाजिलोत आनी दक्षिण गोंयच्या खाजगी हॉस्पिटलांत 2 जाल्यार उत्तर गोंयांतल्या खाजगी हॉस्पिटलांत एकल्यान निमणो श्वास घेतला. तातूंत दिवचलच्या 31 वर्सां पिरायेच्या एका तरणाट्याचो आस्पाव आसा. गोंयांतली ESI दवाखाने बंद करतले. थंयचो स्टाफ आनी दोतोरांक कोविड-19च्या हॉस्पिटलांनी सेवा दिवपाक लायतले. पॅरामॅडिकल, नॉन मॅडिकल स्टाफाक गोमेकोत हजेरी लावपाक लायल्या. ताका डीन जबाबदारी दितल्यो. गोंयांत कोविडाच्यो केशी हातीभायर वचपाक लागल्यात त्यो पळोवन भलायकी मंत्रालयान धास्ती घेतल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर ह्या संदर्भात बसका घेवपाचो आसा. रेजिनाल्डानूय गोंयांत कोरोनाच्या वाडट्या केशींक घेवन सरकाराचो फोग काडला. सरकारान गोंयांतूय लॉकडावन घालचें अशी ताकाय दिसता. पळयात ताचें म्हणणें. सारकें प्रिकारियस सिट्युएशन इतू बॅड आहा. गव्हर्मेंट कितें सांगू, 10 वरां 11 वरां पेशंट भायर हॉस्पिटलांत कॅज्युअलिटी आसता. तो बाडे कोमॉर्बीड तेका ऑक्सिजन 80 आसता, 80-70 आसता ऑक्सिजन, आनी तो काटा थिंग बसून आहा. तेगे डायबिटीज चडटा, सॉल्ट चडटा, तेका जेवण ना, उदो ना, कांय ना, कोण वचनाय तेजे पयलीं. थिंग कोण ना, एसिस्टन्स करपाक कोण ना. हांव परत एक सांगता, आमी सगळीं स्कुलां जी आहा पळय न्ही, ही परत बंद केले. टिचर्स आनी तो सगळो स्टाफ हांकां सगळ्यांक घरा धाडले. जांकां वर्कींग ना म्हणजे काम ना तांकां आमी घरा बसा म्हणून सांगलें. म्हणजे आत्ताच्या घडीक आमी परत एकदां म्हणजे पूर्ण लॉकडावन जर केलें जाल्यार परत म्हणजे जी स्थिती आमचेर मार्च, एप्रील, मे ह्या 3 म्हयन्यांत आयिल्ली, परत हांगासल्यान लेबर वचपाक लागतले, कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद जातली, इंडस्ट्री बंद जातली. आनी हे सगळें करता आसतना परत आमकां फार्मा इंडस्ट्री चालू दवरपाक जाय. गोंयांतली मेजर फार्मा इंडस्ट्री जर मेडिसिन्स तयार करिना जाल्यार ती गोंयाक आनी देशाक फार्मा इंडस्ट्री मेळूंक शकना. आनी त्याच बरोबर गव्हर्मेंट ऑफिसीस आमी बंद करून घरा कडेन बसूंक शकना. कारण डिजास्टर मॅनेजमेंट जर करतले आसत जाल्यार सगळे गव्हर्मेंट म्हणजे जितकी लागता आमी पळयता आतां आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट पुराय एक्टीव रावचें पडटा, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट एक्टीव रावचें पडटा, WRD डिपार्टमेंट एक्टीव रावचें पडटा. आमकां हेल्थ डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट 100% एक्टीव रावपाक जाय. उरली आमची ल्हान सान जी डिपार्टमेंटा तांचो स्टाफ रिक्विजीट करून आमी आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंटांनी घातला. आतां हाज्या व्यतिरिक्त थोडेशे कोण जरी इंडस्ट्री आनी हांव मुद्दामून पर्सनली मॉनिटर करता की डेली लोक गोंयांत कितले येता. हांव 4 दीस जाले मॉनिटर करतालो. पयले दीस 1,500 येताले. कालचो डेटा जर बाय रोड येतालो तेंचो घेतलेला 700 आहा. आतां हे 700 जाणां हे सगळे ड्रॉप जाल्या. बाकीच्यो स्टेटी आहा कोवीड एट प्रेझेंट विदीन द स्टेट आसा. आमी पळयता की ज्या ज्या जाग्यार आसा थंयसर आमी म्हटलां की मायक्रो कंटेनमेंट आमी करपाक लागल्या. लोकांनी अननेसेसरी घरा भायर सरचें न्ही. लोकांनी दुसऱ्यांच्या लग्नाक वयचें न्ही. म्हाजें सरळ म्हणणें, म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, वयचें न्ही. लोकांनी इन्विटेशन दिलां सुद्दां जाल्यार वयचें न्ही. घरच्या घरा तांकां लग्नां करूं न्ही. काल्या जात्रेक प्रेयर्स आसतली चर्चींतली किंवा दर्ग्यांतल्या डेलीची नमाज आसतली, घरा कडेन बसून पडची. हांव म्हणटा देवळानूय बी जाल्यार गर्दी करून वयचें न्ही. नमाजीनूय बी गर्दी करून वयचें न्ही. आपल्या घरा कडल्यानूच देव पावोवंक शकता. आत्ता जो आमी कोरोना व्हायरस स्प्रेड जाता तो विदीन द स्टेट आसा, भायल्यान येता किंवा आमी त्या खातीर म्हटलें हांवें परत हांव सांगता तें अननेसेसरी घरा भायर सरचें न्ही. जाका गरज आसा, जाका खरोच कामार वचपाक जाय तेणी भायर सरचें. ही सरकाराची कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट आसा. ती सगळ्यांनी जर मान्य करीत. हांवें आयजूच इन्स्ट्रक्शन दिलां, फाल्यांच्यान स्ट्रिक्टली फंक्शनां वचून बंद करतले. परत मात बंद केली म्हणू नाकात. आयज पळय आतां त्या खातीर हांवें आज पुलिशेक सांगलां खंयसरूच कोणाचीच गय करूं नाका. डायरेक्ट फंक्शनां बंद केल्यार जाता. डेप्युटी हांवें बोथ द कलेक्टर्स आनी पुलीस हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिलां, तुमी वचून बंद करा. सरकारान बंद केली म्हणपाची ना. ह्या स्ट्रिक्टली मिनिस्टर आसूं किंवा कोणूय आसूं, हांवें स्ट्रिक्टली सांगलेलें आसात की कोणूय असल्यार जाता तुमी डायरेक्टली वचून बंद करा. हांव सांगचो ना म्हणून, म्हणजे खंयसरूच परत म्हाज्या कडल्यान रिक्वेस्ट येवची ना चालू कर म्हणून. बंद केल्यार जाता, कांयच फरक पडना. आमकां लायफ म्हत्वाचें आसा फंक्शनाच्या पेक्षा. म्हापशाचें उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटल कोवीड हॉस्पिटल म्हणून जाहीर केलां, भलायकी मंत्र्यान सांगलां. थंय आनीक बेडी आनी ऑक्सिजनाची पुरवण करतले.
होम आयसोलेशनाचो पर्याय स्विकारप्यांनी सरकारी SOP खरसाणेन पाळचे असो उलोय ताणें मारला. सरकारी वैजकी अधिकारी तपासण्यो करतले. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट.